This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ आज तुमच्या फुड्यान घेवन येता चवथ आसा आणि चवथीच्या वेळार आमी अशी एक खास कार्यावळ जातूर तुमी घरा कडेन एक गोष्ट करता आसतले पूण ताजो उपयोग नेमको कितें आसता हे खूब कमी लोकांक खबर आसतले ती इन्फॉर्मेशन तुमच्या फुड्यान पावपाचो आमी प्रयत्न करता आणि आयज म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता ते म्हळ्यार कटमगाळ दादा कटमगाळ हांगासर फोंड्या हांगासर आमी आसा आणि एक गोष्ट खरेंच म्हाका दिसता फर्स्ट टायम हांगासर आयला येस फर्स्ट टायम आयला पूण खूब आयकल्लेली ह्या जाग्याची गोष्ट आणि येता आसतना सदांच तुमकां सुद्दां जाता आसतलें की एक एनर्जी ती फील करपाचो प्रयत्न करा एक पॉझिटीव एनर्जी जी तुमकां हांगासर कळटा ती फील करपाचो प्रयत्न करा आणि जशें आमी खंयच्याय देवळान वता खंयसरूय वता तेन्ना एक एनर्जी आमकां एक एट्रॅक्ट करता पळय ताजें रिजन कितें आसा हो फायंड आउट करपाचो प्रयत्न करा हांगासर येयल्या उपरांत खुबश्यो बऱ्यो पॉझिटीव एनर्जीज ऑब्जर्व करपाचो प्रयत्न हांव करतात पूण एक खास रिजना खातीर आयिल्लो आसा फोंड्या हांगासर कांय मानेस्त आसा जांचे कडेन उलोवपाक आमी वतले आनी तांच्या बद्दल सांगता आसतना खरेंच खूब अभिमान दिसता की गोंय राज्याची जेन्ना माठोळी कॉम्पिटिशन जाता माठोळी सर्त जाता तातूंत जायतीं इनामां आनी जायते फावटी पयलें इनाम फाटले कितलींशींच वर्सां पयलें इनाम तांकां फावो जाल्लें आसा अशें मानेस्त आमच्या बरोबर आसा दत्ता भाई आसा तशेंच आमच्या बरोबर तानाजी आसा तानाजी आनी दत्ता वेलकम टू द शो सगळ्यान पयलीं थँक्यू तुमी टायम दिलो ह्या फावटी आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी तुमी स्पर्धेक घालूंक ना खंयसरच कारण कोविडा खातीर किंवा बाकीचे रिजन्स आसतले पूण माठोळी जेन्ना म्हणटा आनी हांव दर्शकांक सांगपाक सोदता की आमी माठोळी जी बांदता तितूर कांय प्रमाणान आमी फळां किंवा वनस्पती भाज्यो हे वापरता पूण ताजो नेमको वापर कितें आसता किंवा ताज्या भायर सुद्दां माठोळेक जायते आमी वनस्पती बांदपाक शकता तेजो खंय मेळटा कशी आसता हे सगळें दाखोवपाचो प्रयत्न आमी रानान वचून करतले जाता पूण ताज्या पयलीं माठोळी कित्याक बांदप नमस्कार कटमगाळ दादाच्या आमी आवारान आसा कटमगाळ दादाक नमस्कार आमी हो एक जंगल कसो भाग हांगा आमकां खुबशी वनस्पती मेळटा पावसाच्या दिसांनी श्रावण म्हयनो नंतर भाद्रपद मध्ये चवथ श्रावण म्हयनो हो आमचो सामको एक माठोळी खातीर आमी स्पेशल टायम काडलेलो आसता की माठोळी खंय कितें आसता ती खंय मेळोंक शकता त्याचे आमचे सगळे हे चालू आसता आनी माठोळी आमी जी बांदता आमच्या निसर्गान जितकी फळावळां आयुर्वेदीक औषधी विशारी किंवा न खाणारी अशी जी सगळी जी फळावर ह्या टायमार आमकां जितकी मेळटा ती आमी बांदता एक माठोळी म्हणल्यार एक निसर्गाची पुजा बरोबर निसर्गाची ती पुजा आमी गणपतीच्या फुड्यान आमी ती करता गणपती हो उत्सव सगळो हो निसर्गाचोच पुजा कशी मातयेचो गणपती नंतर सगळी सृश्टी माठोळेच्या रुपान आमच्या घरान बांदलेली आसता नॉर्मली आमी कितें करतात की आमच्या घरा सायडीच्यान जितली पयलू आसा ती आमी ती पळोवन दवरतात ते भायर आमी पेडण्यां ते काणकोण जो हो रूट आसा ते भायर चोरला सुद्दां आमी वतात म्हणजे आमकां कितें करचें पडटा नॉर्मली आमी जेन्ना बांदतले न्ही एक म्हयनो पयलू आमकां ते जाग्यार वचून पळोवचें पडटा की बाबा वेदर ह्या वर्सा ती मेळटली काय ना समजा ती मेळटा जाल्यार केन्ना सुद्दां मेळटली कारण ती कशी आसा की हाडून दवरली म्हणून उरनात ती 1-2 दिसांनी पिड्यार जातात आणि जशें तुमी म्हटलें न्ही की माठोळी आमी कित्याक बांदतात की एक तरी जो निसर्ग जो आतां पावस पडून जे वेगळी वेगळी फुलल्यां फळां जाल्या तेंची एक पुजा कशी करतात न्ही म्हणून ती आमी माठोळी बांदतात ते समजा आमी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार अशें दिसता की एकदां एक कडेन अशें आमकां जाता की आमी खंय गेले फळां हाडपाक जाल्यार आमकां बेश्टे हातीन सुद्दां येवचें पडटा म्हणजे कांयच मेळना म्हणजे माठोळी हाडपाक वतले जाल्यार तुमकां कितलोसो त्रासूय सोंसचो पडटा म्हणजे काट्यांनी वयचें पडटा खंयचो म्हाका दिसता रेनकोट घातलो जाल्यार तो पिनोवन वता एकदां म्हणजे अशी खुबश्यो गजाली अश्यो आसा पूण तितूंतल्यान एकूच बरी गजाल जाता की आमकां नी जी फळां आसा तेजो मेडिसिनल यूज जो आसा आमकां जशी मेळ्ळी आमी कोणाक तरी विचारता तेजो यूज आमी पयलीं स्वता जाणून घेता आनी मागीर लोकांक दिता म्हणजे एटलिस्ट कितें जाता जी मेडिसिनल जी यूज आसा ती लोकांक एकदां कळ्ळी जाल्यार एकदां आमी घरगुती जो वापर आसा पळय तो जर केलो जाल्यार कितलीशींच दुयेंसां आमी पयस करूंक शकता
मागीर आत्तां आमी इंट्रोडक्शन दिवन कटमगाळींतल्यान आमी भायर सरल्या आनी एका शॉपाचेर हांगासर आसा. बाई तुमचें नांव? अक्षय गुणो गुरपासकर. अक्षय हांचे एक शॉपाचेर आसा आनी म्हाका सगळे तरेचे जे माटोळेक लागता ते सामान बऱ्या तरेन हांगासर उपलब्ध तुम्ही पळोवपाक शकता. सगळे तरेचे सामान आसा हांगासर. ते इन्फॉर्मेशन तर घेवयात आमी हांगासर कितें कितें आसा आनी कशें कितें तें. बट ते कशें हाडप, ते खंय मेळटा, कितें आसता जें म्हत्व, हे सगळे जाणां घेवपाचो आमी प्रयत्न फुडें करुया. म्हाका सांग हांगासर ज्यो कॉमनली यूज जाता आमच्या घरान, कांगलां म्हणा किंवा बाकीच्यो गोश्टी, कितें आहा तेजो म्हत्व? ज्यो हांगसर जितक्यो तेंच्यांनी माटोळे खातीर हांगा जे सामान जे बांदपाक म्हणून जे दवरलें आसा ते सगळी इम्पॉर्टंटूच सगळी ती. तितून आयुर्वेदीक ताका उपयोग आसा, नंतर खावपाची आसा किंवा भाजी किंवा आनी कितें किंवा न खाणारी सुद्दां आसा किंवा ती बाकीची आसता थोडी ती माटोळेची शोभा वाडोवपा खातीर सुद्दां आसा. अशी सुद्दां तेंचे कडेन हांगा आयटम आसा. केवणीचे दोर आसा तितून. आमी हे सगळ्यो गोश्टी फुडें पळोवया खंय मेळटा कितें आसा त्यो. पूण म्हाका इन शॉर्ट सांगपाक जाय आशिल्लें, हाका कितें म्हणटा बाई? माट्टीचे कात्रे म्हणटा तांकां. माट्टीचे हे आमी आमकां रानान मेळटले. ओके ओके. आनी हे कांगली. कांगली कांगले म्हाका सांगा की ताजे तेल बीन काडटात चडशे? हे बियांचे तेल काडटा. कांगलीच्या बियांचे तेल काडटा आनी ते बियांचे तेल सारके खूब उपयोगी सारके. हाडांक बीन लायता, दुखी खातीर ते वापरता. ते म्हाका आमाडे हे आमाडे लायता. तशेंच पळयत जाल्यार तुमकां घागरे दिसतले, त्यो घागऱ्यो आसा पळय रेड कलरच्यो. जर तुमी पळयता जाल्यार त्यो सारक्यो अश्यो आमी पयजणां बीन आमची जशी वाचता न्ही तशी त्यो अशे घागऱ्यो म्हणटा. घागरे अश्यो अश्यो ह्यो वाचतात म्हणजे एकदां सुकले न्ही तश्यो. कारली आनी बाकीच्यो तुका सगळ्यो गोश्टी हांगासर अवेलेबल आसा. आतां ह्यो गोश्टी तुमी मार्केटान पळयतात. मार्केटान येवच्या पयलीं हे झाडां जी आसतात ती खंय कशी मेळटा, ती कशी सोदप, कितें आहा ताचो म्हत्व, हे सगळें पळोवपाचो आमी प्रयत्न करूया. आमच्या बरोबर तानाजी बाब आनी तशेंच दत्ता भाई आसतले. आमी फुडें या आनी रानानूय पळोवया कितें आसा तें. आमी सद्या बरेच वगत चलोन फुडें आयिल्ले आसा आनी कांय हांगासर वनस्पती जी आसा ताजी म्हायती घेवया आनी ते माटोळे खातीर कित्याक इम्पॉर्टंट आसा ते विचारया. दत्ता बाब कितें आसा हाजी वळख आनी कशी कितें यूज जाता ही माटोळेच्या वेळार? आतां आमी फर्मागुडीच्या एक जंगल भागांत आसा. थंय आमकां चड पयस अशें ना पूण लागींच लागीं अशें आमकां एक जंगलांतलो एक शमो ही वनस्पती झुडूप, काटेरी झुडूप आमकां तो पळोवपाक मेळटा. ताका फुलां फुल्लेलीं आसा आनी ते एक चोवर आसा तेजें. ते एक माटोळेक आमी बांदतात तेन्ना माटोळेची आमची खूब शोभा वाडटा तितून. दुसरें म्हणल्यार त्या झाडाचो यूज आसा पळय तो आमी जेन्ना शेतान किंवा आमच्या भाटान खंयूय आड्या खातीर तेजो आमी वापर करता. सो म्हाका दिसता हे आड्याक तशेंच माटोळे खातीर सुद्दां किंवा आनी खंयचे बांदता म्हळ्यार माटोळेक बांदता न्ही? माटोळेक बांदता आनी एक पत्री म्हणून वापरता. पत्री म्हणून. आनी ह्यो म्हाका दिसता ह्यो जेन्ना तुमी रानांनी वतले पळय तेन्ना हे सोदून तुमी लायतले तेन्ना चड मजा येतली चवथ मनोवपाक, कारण तुमची मेहनत आसतली तातूंत. आमी फुडें या, बाकीचें कितें आसा तें पळोवया. आमी सद्या म्हाका सांगात तानाजी हांगासर आनी एक आमकां तुमी सांगलें की झाड आसा जे उपयोगी आसा. कितें आसा ह्या झाडांनी उपयोग कितें आसा? एक्चुली हें जें झाड आसा न्ही तेका बारंगाचें झाड अशें म्हणटात. ही जी तुमी फळां पळयतात न्ही ती फळां आनी चवर आसा न्ही ते माटोळेक आमी बांदतात. आनी प्लस हेजी जी पानां आसा न्ही तेजी आमी भाजी म्हणून वापरतात. एक्चुली ही भाजी एकदम पौश्टीक आसा. चडशे लोकांक म्हणजे थोड्या लोकांक खबरूच ना ही भाजी करतात म्हणून, पण ही अशी चडशी दोंगरांनी मेळटा आनी एकदम पौश्टीक सारकी. म्हाका सांग पूण हे आयज काल जे आमी आतां बाजारान जे माटोळेचे सामान येता तितूर हे आसतात? ना, एक्चुली ही न्ही भाजी माटोळेन कोण हाडिनात. म्हणजे लोकांक खबरूच ना की ही अशी भाजी बी आसा म्हणून. फक्त कितें जे लागीं मेळटा पळय तेंच लोक हाडटा. एक्चुली जर आमी भाजी हाडपाक लागले आनी जर लोकांक दाखोवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे अशें युजफूल जातलें आनी एज आरोग्याचे हितून दृश्टीन पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता खुबूच बरी आसा एकदम. एक गोश्ट जेन्ना आमी तुमकां सुरवात करतना सांगली की गणपतीचो सण हो फक्त सण म्हणून न्ही जाल्यार आमी आमच्या सैमान कितें तरी बरें घडोवपा खातीर म्हणून साजरी केलो वता हें लक्षांत घेवपाक जाय. आनी जशें आतां तानाजीन सांगलें की आतांच्या काळान हें वापरिना बट तें वापरल्यार चड बरें आनी ताजी भाजी जी आसा ती सुद्दां भरपूर पौश्टीक आसता. ह्यो गोश्टी सद्याक समजपाची गरज आसा. आनीकूय जायत्यो हांगासर जी वनस्पती आसा किंवा माटोळेचें सामान जें आसा जें खरें रानांतल्यान हाडटा पळय त्यो तुमच्या सारक्यो तुमच्या फुड्यान हाडपाचो प्रयत्न करता. आमची मारट जी गोंयची राज्यवृक्ष म्हणून सगळे लोक वळखता ती जी माटोळेची जी आमी शोभा वाडोवपा खातीर ती एक तेजी माट्टीचे कात्रे
तेजी ती करमलक अशी फळां आसा ती आमी सगळ्यांच्या माटोळेक कितें आसतात अशी जी मारट तेजी आमी हांगा तुमकां एक वळख करून दिता. मारट म्हणटा तेका. हय मारट आमी माट्टी ओके माट्टी म्हणजे कॉमनली माट्टी गोंयचो राज्यवृक्ष. कॉमनली ताका माट्टी म्हणून वळखतात. हय सो माड्डी म्हणटात ताका. आणि ते आमी ह्यो पयले आमी खुबशे फावटी आमच्या माटोळेक बांदतात खुबशे जाण चडशे सगळेच जाण बांदतात. हय हे सगळ्यांच्या माटोळेक आसतात हो माट्टीचे कात्रे. ते माट्टीचे कात्रे तेजे झाड एक बरें लाकूड म्हणून मदेराक किंवा सरपणाक सुद्दां वापरता. तशेंच त्या झाडाचो आयुर्वेदीक यूज म्हणल्यार तेजी जी साल आसा ते साली पासून रोस काडटा. तो आमच्या सादो हें म्हणल्यार एक माथ्याक आमची खरड किंवा कोंडा म्हणून जाता तेज्या खातीर तो वापरलो गेलो वयता. नंतर जे आमचे जेचो एक रोस काडटा म्हणल्यार रस सालीचो तो आमचे जाड आसता नुस्तेकारांचे किंवा हेंचे तेजे ते जाळाक सुद्दां वापरलो वयता तो. चलता तेन्ना ही वाट कितली अशीर आणि कितली कठीण आसता ही तुमकांय कळपाक जाय. कारण जेन्ना जे माटोळेचें सामान तुमच्या पर्यंत पावयता ते इतले सादेपणान येना, ताका खूब मेहनत आसता हें लक्षांत घेयात. आनी एक हांगासर वनस्पती आसा ताचे बद्दल इन्फॉर्मेशन घेवया आमी. जी म्हाका दिसता स्कूल टायमाचेर हांवें आमच्या स्कुलांच्यान घरा येतना आमी वताले रानान अशें म्हणजे काण्णां चुण्णां हळसाळी ही खावपाक काडपाक. कितें आसा हे जे तुम्ही झाड पळयतात न्ही ताका आमी आसाळ्याचें झाड म्हणटात. ओके. आनी ह्यो तेज्यो ज्यो आसा न्ही ती फळां ही जेन्ना पिकता पळय तेन्ना एकदम सुंदर लागतात. त्या भायर हेजो मेडिसिनल यूज जो आसा पळय तो म्हणजे ही जी तुमी पानां पळयतात न्ही हेजो न्ही काडो करतात. आणि तो काडो जो आसा पळय तो कामिणीचेर जेंका कोणाक कामीण बी जाता पळय ताका हो काडो दितात आनी ती एकदम बरी जाता. एक्चुअली आमच्या जाणट्यांनी आमकां अशे कितल्योश्योच वनस्पती सांगल्यात ज्यो आमी फक्त पास ऑन करता की कोणाक तरी बाबा तेजो वापर कळचो म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे ल्हान आसतना तुमी जशें आत्तां म्हटलें पळय तशें ल्हान आसतना आमी फटाश्यो करताले तेन्ना फटाश्याक न्ही ह्यो बियो घालप आनी अश्यो मारल्यो की इतले दुखताल्यो की म्हाका दिसता 2 दीस आसाळेच सामके तुका फाटीर दिसताले. सो हे आसाळे ल्हान भुरग्यांक सगळ्यांक याद जातले इतले पावरफूल हे आसाळे आमचे. म्हाका दिसता हासाळे जे कोण 90s बीन जाले पळय तांकां नक्की याद आसतले. आतांच्या भुरग्यांक कदाचित फक्त पबजी वयल्यो गुळयो याद आसतल्यो. याद करात तुमचे जे पेरंट्स आसा तांकां विचारात की फटाश्यो म्हळ्यार कितें. फटाश्यो सुद्दां आयज काल म्हाका दिसता खूब कमी म्हाका वाळपय किंवा पेडण्या सायडी वचत जाल्यारूच आमकां दिश्टी पडटा चुकोवन ते सुद्दां. ताजी मजा वेगळी आसलेली. आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हासाळे पिकता खंयच्या म्हयन्यान अंदाजे. नॉर्मली ते न्ही अशें आतां सद्या आतां ते जे आसा ते तन्ने आसा तो ऑलमोस्ट जशें एप्रील मार्च बीन म्हणलें जाता न्ही तेन्ना एकदम पिकता आनी एकदम बरें लागता. म्हणजे स्पेशली जेन्ना काजूचो जेन्ना सिजन येता आमी मुट्टे पुंजोवपाक वता पळय तेन्ना हे हासाळे मेळटा एकदम काळे जशे काळे जाले न्ही ते सामके खावपाक बेस्ट सामके. ताका हडसळा सुद्दां अशें म्हणटात बीन खंय अशें जाय. चिवरा म्हणटा तांकां. तुमी हेजी झाड पळयतत न्ही तुमकां ती पानां पळयतरूच मातशी वळखीची कशी दिसतली पानां. ही पानां बोरीच्या पानां सारकी आसा. ही रानबोर तिका गोडबेरूय बी म्हणटा. तिची ही फळां बोरा सारकी लागलेली आसा. रानबोर म्हणटाय रानबोर कारण जे बोरा सारकी म्हळ्यार रानांतली बोर ही. पूण ती खायनात. खायना म्हळ्यार हे पक्ष्यांचे एक आवडटे खाण सारकें. आनी तेचो यूज म्हणटा तो ह्या झाडाचो किंवा तेजे मूळ साल काविळीचेर वापरता. ओके ओके. पूण ही जर मनशान खायत जाल्यार कितें प्रॉब्लेम फळां बीन जाता काय. मनशान एक्चुली ती पिकतरी थोडे लोक खाता म्हणून आयकलां आमी. पूण अजून आमी तशी हें करूं ना जेन्ना पिकता तेन्ना. पूण ताजी साली आनी बाकीच्यो ज्यो वनस्पतीचो उपयोग आसा तो काविळी खातीर यूज जाता. आनी हे गणपतीचे माटोळेकूय बांदतात. आतां बांदतात. ही आमकां भाद्रपद श्रावण म्हयन्यान म्हणल्यार जो खूब आमकां ही फळां मेळटा ती माटोळीक ही आमी मुद्दाम हाडून बांदता. बरोबर.
बरोबर. एक गोष्ट म्हाका दिसता उलयतना भाईनूय सांगले की उदळन जशें सांगलें की भाद्रपद म्हयन्याचो चवथो दीस हो चवथ आमी मनयतात आनी जेन्ना एक सैमानीक चंवर फुल्लोलो आसता तोय तुमकां पळोवपाक बरो दिसता आनी सदांच एक मन प्रसन्न उरता. तुमी केन्नाय जर पळयत जाल्यार भाद्रपद म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना एक मन प्रसन्न उरता. एक ब्लॉसम जशें म्हणटा आमी आनी एक फुलिल्लो एक सैम जेन्ना म्हणटा तें पळोवनूच आमकां खूब बरें दिसता. ग्रिनरी पळोवन बरें दिसता आनी ताजोच एक हें म्हळ्यार ह्या टायमार जास्तशी म्हाका दिसता फळां येतात किंवा जास्तशे जी वनस्पती फुलोवन येता ह्याच टायमार फळां धरता. बरोबर. आनी म्हाका दिसता हाजेच एक म्हत्व म्हणून आमी माठोळेक बांदतात सगळें सामान. हे माठोळेक नॉर्मली कशें बांदता म्हणजे पानां सकट बांदता काय जस्ट फळां बीन अशें? जेन्ना खंयचें आमकां फळ बांदचें पडटा पळय तें खूब बारीक फळ आसता आनी तें गोंडांनी येयल्लें आसता तेन्ना आमकां तेज्यो त्यो बारीक बारीक ताळयो तेज्यो त्यो कट करून पानां सायडीक काडून तें फळ दिसा सारकें गुच्छ करून तो आमकां बांदतरीत तें सारकें फळां वळखोंक कळटा. म्हाका एक भाई सांगा की आयज तुमकां कितें दिसता कितल्योश्यो फॅमिलीज बांदता आसतल्यो अश्यो वनस्पती? गांवांत शहरान आतां स्पर्धे पुरते खूब जाण बांदता. अजून बांदता? हय, स्पर्धे पुरते. पूण गांवांत जे आमचे जे पयलींचे लोक आशिल्ले जे वचून जंगलान वचून जीं फळां हाडटाले ते जितकी वनस्पती आमकां मेळटा दोंगरार गेली म्हणटकीर चवथीच्या दिसांनी ती हाडून ते बांदता आनी मोजकेच लोक अशे आसा ते बांदता आनी स्पर्धे पुरते पूण बांदताच. स्पर्धेचें म्हत्व आमी खुबशे फावटी म्हणटा की स्पर्धा कित्याक आसता जाल्यार हें म्हत्व आसा. पासोन जावपाक जाय ह्यो सगळ्यो ज्यो वनस्पती आसा किंवा बाकीच्यो गोश्टी पासोन जावप भरपूर गरजेचें आसा. ओके, आमी जायती वनस्पती अशी पळयली जाची खुबशे जाणांची नांवांय म्हाका खबर नाशिल्ले आनी ते सोदपाचो एक प्रयत्न करता. खूब बरें दिसता. भाई कितें आसा हांगासर? आतां आमकां आमी फुडें पावल्या तेन्ना ही एक वेल दिसता, एक चिंचे सारकी पानाची वेल, तिका गुंज म्हणटा. गुंज जे तेका आतां तिका फ्लावरींग येयल्लें आसा. थोडे कडेन वयर तेका शेंगाय बी येयल्ल्यो आसा. त्यो शेंगा आमी पिकल्यो फुटल्यो पिकोवन जेन्ना फुट्टा तेन्ना तेजे बियो आसता त्यो भायर सरता आनी त्यो जेन्ना आमी ओपन करून गुंज करता तेजो आनी तो माटोळेक बांदता तेन्ना आमकां ती माटोळेची जी आमची शोभा वाडयता. दुसरें म्हणल्यार तेची जी एक गुंज आसा ते आमचे शेट भांगर हें करता तेन्ना पयलींच्या काळान तेन्ना वेट करपा खातीर वजन करपा खातीर त्या गुंजाचो वापर करताले. ह्याचो कसो कितें म्हणून? त्यो एक गुंज तेन्ना वेट नाशिल्लें ते गुंज 4 गुंज म्हणल्यार तेचो एक हें आसतलें. सो म्हाका दिसता आनी असली म्हाका दिसता पानां जी आसा ती आमी पयले हांवें पयलीं सुद्दां म्हणजे आमच्या वाठारांनी सुद्दां पूण तेजें म्हत्व अजून केन्ना दिवंक ना हेजेर केन्ना अशें. ही तेजी पानां आसा, ही पानां आसा ती विड्यान वापरता, विड्यान खावपाक वापरता. मुखशुद्धी खातीर ही पानां तुमी खावंक शकता. तुमी बेश्टेच सुद्दां हे आतां पान तुमी खावन पळयल्यार तुमचे तोंडाची टेस्ट कळटली तुमकां कशी आसा ती. बेश्टे खावन पळया तेजे वयल्यान तुमकां कळटलें पान कशें आसा तें. मातशें कडू आसा पूण येस तुमी ते वापरपाक शकता. आनी भाईन सांगलें तशें येस खुबशो हाजो फायदोय आसा आनी ही जंगलानूच जाता अशें ना. ही जंगलानूय जाता पूण थोडे कडेन मुद्दाम व्हरोन त्या वखदा खातीर म्हणून घरा कडेन व्हरोन लायल्ली वयता. हितून आनी एक प्रकार आसा, 2-3 प्रकार आसा हितून पूण ही काळी आनी तांबडी गुंज, धवी गुंज आसा भितर. वरायटीज आसता तातूंत खूब वरायटी आसा. आमकां मेळटा ती फक्त ही जंगलांतली तांबडी आनी काळी. धवी गुंज आसा हितून. धवी गुंज जी आसा ती थोडे लोक आमचे मुद्दम व्हरोन वखदान घरा कडेन लायता की ते मुतखड्याच्या हेजेर बी वापरता म्हणून वापरपा खातीर. तांची कितें आसा हांगासर? ही जी तुम्ही पळयतात न्ही ही फुलां तेका वाकचपको म्हणटात. वाकचपक्याची फुलां ही. ओके, आनी ही जी साल आसा न्ही ती नॉर्मली दुखी खातीर वापरतात. जर कसली पडलो जाल्यार जर अशी दूख आसा म्हणजे सुखी दूख म्हणटा न्ही तेका ती ही लायता तिजी लेप करून. ओके, आनी ही तांबडी फुलां आसल्या कारणान जेन्ना आमी माटोळीक घालता तेन्ना एकदम अशी वेगळे तरे म्हणजे अशी शोभा वाडटा. प्लस गणपतीकूय खूब म्हणजे गणपतीचेर जेन्ना अशी दवरता तेन्ना एक वेगळो तरेचो असो हे दिसता. जशी दसणीचे फूल आसा पळय तशे टायप आसा. तेजी जर तुमी फळां पळयतली न्ही जाल्यार पळय हिची मुखालेची जी कंटिन्युएशन मुखार आसा न्ही तेजी वेल थंय तुमकां दिश्टी पडटली तेजी.
बरोबर. आणि हाजे नावूच म्हाका वाघ चपको कारण तेजे दिसताय तशेंच वाघाचे चपको कसो. बरोबर बरोबर एकदम अशें म्हणजे वाघान अशें हे आसना तशेंच आमी इवन तुमी जर हांगा पळयतले न्ही जाल्यार कलर सुद्दां जर पळयतलो म्हणजे एकदम फूल तांबडे जावचे पयलू कलरूय बीन तेजो तसोच दिसता एकदम असो. खूब इंटरेस्टिंग आसा जेन्ना आमी रानांनी भोंवता तेन्ना अशे तरेचे गोश्टी पळोवपाक मेळटा ज्यो सादारणपणान बरें पळयले आसतलो पूण ताचेर केन्ना लक्ष दिवंक नासतलें शिकोवंक नासतलें. आतां ही फुलां हांवें हेर पयलीं पळयल्या खंय खंय पूण ताचेर केन्ना लक्ष दिवंक ना आनी गणपती खातीर जेन्ना आमी वापरता तेन्ना ताचो ह्यो ज्यो दाणयो कश्यो आसा पळय तितून खेळटाले बीन भुरगे पयलीं. म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली ती म्हणजे तुमी मुद्दम म्हणल्यार ही ज्यो आसा दाणी न्ही ज्यो आमी आतां पेनांनी खेळटा कारण ही आतां कोणी यूज करिना लोकांक खबर ना. ह्यो ज्यो पयलू आसा त्यो दाणी एकामेकाची अशी धरून कोणाची जी स्ट्रॉंग आसा ती आमी पळयताली ह्यो दाणी तुमकां दिसतल्यो ह्यो एकदम. जायते वनस्पती आसा तेची नांवां सुद्दां इतली सुंदर आसा. बाई ह्या वनस्पतीचें नांव कितें? आतां ही वनस्पती तुमी पळयता तेका सुंदरशी फळां येयल्लीं आसा ती आमटां म्हणटा तांकां. तो एक रानमेवा जावन आसा. एक आमी पयलीं आसाळे एक पळयले आतां ही आमटां तशी तेच्या नांवा वयल्यानूच ती आंबट गोड असो तेजो टेस्ट आसता. आतां ही मातशी तन्नी आसा मातशी जून पीक करीत म्हणजे ती खाय सारकी आसता. सो हासाळ्याचोच एक प्रकार म्हणू शकता हांकां काय? ना 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 आसाळ्याचो प्रकार आसा एक रानमेवात सेपरेट रानमेवा म्हणून सेपरेट सुंदर नांव आसा. आनी हे गणपतीच्या माठोळेक बांदतात. हय हे माठोळेक बांदता कित्याक कारण आमकां ह्या भाद्रपद म्हयन्यांत ही मेळटात आमकां फळां आमी बांदता. एक गोष्ट पावसान आयज बरी केल्या आनी खरेंच देव पावलो म्हणपाक शकता की आमी इतलो पावस पडटा आसतना मदीं टायम काडलो त्या टायमार बरो पावस ना. तानाचें कितें आसा हांगासर खंयचें आसा? हे जे तुमी झाडां पळयतात न्ही ताका कुड्याचें झाडां म्हणटात. आनी हे कुड्याच्या झाडाक म्हाका दिसता चडशे जाणटे लोक आसा पळय तेजो वापर म्हणजे हे जे पान आसा पळय ते विडी करपा खातीर वापरताले विडयो. आनी जर तुमी हांगा पळयत ह्यो शांग्यो ह्यो तेज्यो शांग्यो इतल्यो व्हडल्यो ह्यो शांग्याची भाजी करतात. म्हणजे एकदम जून जावपाक जायना तन्नी आसतना तेजी भाजी एकदम सुंदर लागता आनी पौश्टीक सारकी. चवथीकूच करता अशें ना जशी जेन्ना जेन्ना मेळटा पळय तेन्ना ती करतात. नॉर्मली हे आतां पावस पडले उपरांतूच चडश्यो अश्यो शांगे ताका आतांच तेजो फ्लावरींग जो टायम आसा पळय तो चडसो आतां आसता. म्हणजे एकदम तुमी पळोवपाक शकता इवन अशी हांगा जर पळयत तुमी जाल्यार तुमकां दिसतली एकदम अश्यो. म्हाका एक खूब सुंदर अशें दिश्टी पडटा पळोवपाक. आनी ही रानटी झाडां हे रानटी आमी ताका म्हणूंक शकता कित्याक चडशे दोंगरांनी जाता पूण आतां थोडे लोक कितें करतात की अशे आपले पोरसो आसा न्ही तेजे सायडीच्यान बी थोडे लायतात कित्याक ते विड्या खातीर जे आमची विडी जी आमी आसा न्ही जे अजून सुद्दां थोडे लोक आसात गांवाचे जे लोक आसात ते अजून सुद्दां हीच पानां वापरतात. एकदम ताका म्हणजे ताका बरो प्रोसेस आसा ती पयली सुकोवची पडटा सुकतकीर हय हय बरोबर. आनी चवथी खातीर आतां ह्यो शेंग्यो ज्यो आसा म्हणटा न्ही तूं तो माठोळेक बांदूं शकता. हय माठोळेक म्हणजे कशें करप ह्यो ज्यो आतां शेंगे तुमी दिसता न्ही ते हांगासरल्यान अशें कट केल्यो अशें 4-5 अश्यो हांगासरल्यान जर कट केल्यो अश्यो 4-5 बरे घोण बांदले न्ही जाल्यार तुमकां घरान जसो झुंबर बी लायना आमी देवळान बीन तसो एकदम असो हे जाता. म्हणजे तो फक्त बरो बांदपाक कळपाक जाय असो झुंबर टायप कसो एकदम. आतां आमी चलता आसतना एक गजाल म्हाका कळ्ळी की अशें एक फ्रूट आसा जे फळ आसा जे सादारणपण आमकां दिश्टी पडना आनी ताजे वापरूय खूब आसा अशें जेन्ना दत्तू बाय कडेन उलयतना तशेंच तानाजी कडेन उलयतना कळ्ळें म्हाका. आनी हांगासर जेन्ना पावले तेन्ना खरेंच एक सुंदर अशें फ्रूट आसा जे आमी पळोवंक ना. आमी खूब फावटी रानांनी बेश्टे गेले आसतले भोंवपाक किंवा बाकीचे गोश्टी. आतां ट्रेकिंगेक खूब जाण वयतात. ट्रेकिंगेक वयता आसतनाय तुमी चॅक करात पळयलें आसतलो पूण तेन्ना लक्ष दिवंक नासतलें. अशें सुंदर अशें एक फ्रूट आसा एक फळ आसा. कितें आसा हें जाणां घेवयात. कितें आसा हे झाड आसा हे सुरणा सारकें दिसता हें झाड. सुरणाचीच फॅमिली ती. ओके हय ताका नाल्लबणो म्हणटा आमची कोंकणीन व्हड नाल्लबणो देवकांद सुद्दां म्हणटा ताका. त्या झाडाक ही अशी फळां येयल्लीं आसा. ताची फळां आतां ही फळां तेजी तिका नाल्लाची पेंडी सारकी ती अशी लोंबकळटा सकयल. पूण ह्या फळाची सायज एदीत का आनीक मोठी जाता? त्याची ह्या फळाची सायज ही एजीत आनी एदीत आसतना ती आमी कट करून हाडून ती माटोळेक हाडून बांदपाची. माटोळेक बांदतात. हांवें केन्ना पळोवंक ना असली आतल्यार जाता ताका न्ही. हय हय एक सुंदर अशें फळ
आनी तशें घटूय आसा म्हाका दिसता. आनी तेजे ह्या फळाचो कितें उपयोग जाता बीन? हे फळ हेका भितर बटाटा सारको कंद आसता. ते कंदाचो उपयोग तेजे पुडींग केका खातीर किंवा आनी कित्या खातीर ते पुडिंगा खातीर तेजें तें पीठ तेजो करून वापर केलो वयता. आनीकूय कांय हांगासर वनस्पती झाडां आसात जी आमी पळयल्या खूब फावटी पूण ताचो उपयोग किंवा ताची इतली म्हायती म्हाका खबर नाशिल्ली. आनी एक झाड आसा, कितें आसा हें झाड? हें जें तुमकां झाड दिसता न्ही हे पळय हें तेका तिळाचें झाड म्हणटा, रानतीळ किंवा काळें तीळ. आनी हें जें फ्रूट आसा न्ही हितून भितर तीळ जाता. हें जेन्ना ओपन जाता पळय तीळ, आनी जे तीळ आमी नॉर्मली श्राद्धाक बीन दवरतात न्ही काळे किंवा लाडवाक बी लायतात पळय ते बी हे तीळ. हय, प्लस हेजी ऑयलूय काडटा. काडू शकता आतां सद्या ती हें जावना म्हणजे एकदम तेजी परिपूर्ण म्हणजे फूल अशी हें जावना. जेन्ना ती कंप्लीट जेन्ना आमची अशी पिकतली न्ही तेन्ना कळटा सारको कलर तिचो चेंज जाता. कसलो कलर जाता? येल्लो सुकून तसो कलर जाता पळय एक व्हायटिश कसो तसो जाता तेन्ना कळटा. हय, फोडून तेजे मागीर तीळ भायर कित्याक म्हळ्यार हांवें असली फुलां खुबशे फावटी पळयल्या आसतली, खुबशे घरा कडेन खंयच्या सायडीक बीन आसता असली, पूण तेजो म्हत्वच खबर नासता काय. आनी तिळाचें झाड म्हणटा हेका न्ही? तिळाचें झाड जी इवन जे तीळ आसा पळय भितर जेन्ना काडले तेजी ऑयलूय बीन आमी काडटा आनी ती ऑयलूय बीन खूब अशी मेडिसिनली यूज आसा तिचो भरपूर सारको. आनी हे माटोळेक कशे बांदतात? माटोळेक म्हणजे नॉर्मली आमी कितें करता जें हें फूल जें मेळटा न्ही आनी फुला कडेन जर अशी जाल्ली आसत जाल्यार तसलो म्हणजे नॉर्मली हो आतां पोर्शन आसा न्ही हो इतलो तो आमी काडटात आनी असो एक 4-5 अशे गुच्छे कशे करतात आनी बांदतात. उदरच्यान आमी रानान भोंवतले जायती वनस्पती अशी पळयली जी उपयोगी आसा आनी माटोळे खातीर आमी बांदूं शकता, बांदतात बीन. आतां आमी सकयल आयिल्ले आसा रस्त्या कडेन आनी जे आमी गाडयो दवरल्या थंय वचपाक आनी तितल्यान आनी एक आमकां हांगासर वनस्पती दिश्टी पडली. कितें आसा हेजें म्हत्व तें जाणा जावन घेवया. कितें आसा ही वनस्पती? ही जी वनस्पती आसा पळय ती आमचें केवणीचें झाड आहे पळय. केवणीचें झाड नॉर्मली जी आमी माटोळी बांदतात तेका जे पास आमी यूज करतात. तुमी आतां रस्त्यार बीन आतां ह्या दिसांनी माटोळीचें सामान घेवन बसल्या ते पास दोर पळयले आसतले ते पळय हे झाडाचे म्हणून आमी तेका हार्ट म्हणटा. कारण जी माटोळी आमी जी बांदता आनी एकदम घट्ट उरता, इवन सुतले पेक्षा घट सुद्दां तुमी म्हटलें न्ही जाल्यार उपकारता. कारण ही जेन्ना सुकता न्ही तेन्ना कातरीन सुद्दां एक एकदां कट जावपाक खूब टायम वता. पूण आतां कशी करप कशी ही म्हळ्यार कितें करप हाचें? एक केवणीचें झाड म्हळ्यार आमकां माटोळी बांदतलो नाल्यार हेजे दोर हे जायत पडटा तेन्ना एक केवणीच्या झाडाची एक बरी जून फांदी ती कट करप आसता. कट करून तिचे मुळांतल्यान तेजे साल काडप तेजो वयलो भाग आसा तो काडप आनी तेजे भितरलो भाग आसा तो दोर म्हणून वापरप. बरें, आयजकाल म्हाका दिसता हे खूब कमी वापरता किंवा वापरी बीन ना, पूण आयजकाल म्हाका दिसता केळीचे हे वापरतात. हय, आतां सगळ्यांक दोर हे मेळना म्हणून तेका एक पर्याय म्हणून केळीचे लोक दोर वापरतात. दत्ता बाब आनी तानाजी, थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं, तुमी टायम दिलो त्या खातीर. तुमकां आनी एक सांगपाक सोदता की आतां जशें म्हटलें आमी की अशी कितलीशीच आमची फळां आसा जी विशारी बीन आसा. थोड्या लोकांक मनान विचार आसतलो की आमी विशारी कित्याक बांदता, जाल्यार म्हाका एकूच सांगपाक सोदता की जरी नाग आसा तो विशारी पूण आमी तेजी पुजा करतात. कारण खंय तरी तेका एक म्हत्व आसा. तशें सेम आमची जी विशारी जी फळां आसा तांकांय भरपूर म्हत्व आसा. म्हणून नॉर्मली अर्दे म्हणटा की ना ही बांदूंक जायना ती बांदूंक जायना, पूण खंयचें जें फळ आसा पळय ताका कितें ना कितें म्हत्व आसात आसा. सारकें उलयलो तूं तानाजी. भाई, थँक्यू व्हेरी मच तुमी टायम दिलो म्हणून. तुमकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा की तुमी तुमच्या मार्फत म्हणजे तुमच्या स्टुडंटा मार्फतूय बी थोडीशी म्हायती आमचे कडल्यान लोकां कडेन पावतली. लोकांकूय बी तेजी मातशी जाणीव जातली की माटोळेक हे बांदुया आनी लागीं आसा किंवा ते आमी थंय जाग्यार वचून हाडुया. तांकांय बी मातशी उमेद येवन तेंच्यांनी बी फुडें अशीच तरेची माटोळी बांदची. लागीं आसा ती तरी हाडून बांदपाचो प्रयत्न करचो. घराच्या लागीं आसा ती तरी हाडून धाडपाचो प्रयत्न करपाक. लाकडाची जी मेळटा पळय ती आमी जर रिप्लेस म्हणजे आमकां जी अवेलेबल आसा ती जर बांदता जाल्यार एटलिस्ट ती बरें पडटलें. कित्याक ती माटोळी लाकडाची बांदली जाल्यार खावपाक सुद्दां कोण काय वचचो ना, ती तशीच काडून दवरची पडटली. एटलिस्ट अशी जर जाली जाल्यार एटलिस्ट खावपाक तरी मेळटली, त्या निमतान तरी तुमी वचोंक शकता. आनी म्हाका दिसता ही एक खूब बरी मॅसेज आसा. भाईन जशें सांगलें की तुमच्या घरा लागीं पळयात कितें आसा तें, विचारात कोणाक. तुमच्या गांवांत जाणकार आसतले तांकां विचारात बाबा ही झाडां कसली, ही वनस्पती कसली, ही लावपाक शकता. ती हाडांनी लायात आनी लाकडाची शक्यतो रिप्लेस करात आनी खऱ्यो वापरात, जाणे करून आमकां चवथ फुलोवपाक चवथ मनोवपाक आमकां मजा येतली. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या बरोबर 2 मानेस आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी जशें सांगलां की तुमी ह्या वर्सा माटोळी फुडल्या वर्सा किंवा ह्या वर्सा माटोळी बांदतना विचारात की ताचो म्हत्व कितें आसा तो, कितें ताचो यूज आसा तो, आनी तो आमकां नक्की कळयात. थँक्यू.
This program was sponsored by BPL, Happy Little Things.